इलेक्शनचं अनाऊन्स केलेलं आसा आनी तेज्या लागून आमकां भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष गोंय राज्याचो तसो आदलो फातोडेचो आमदार श्री रामू नाईक हे मुद्दाम हांगा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुखार येयले. त्या बरोबर आमचो युवा मोर्चाचो वायस प्रेसिडेंट रविराज बांदोडकर, जनरल सेक्रेटरी कविना शिरोडकर, डिस्ट्रिक्टाचो अध्यक्ष साऊथ गोवाचो बाबा प्रथमेश शेट, तशेंच आमचो न्यूली अपॉइंटेड अध्यक्ष युवा मोर्चाचो बाब सुधीर तारी, तसोच आमचो वायस प्रेसिडेंट बाब साजन खोशी, दुसरो वायस प्रेसिडेंट बाब राज हलवाई आनी आख्खी कमिटी जनरल सेक्रेटरी हे सगळे जाण. आनी ज्या प्रमाणे आयज युथान जो आयज हांगा उत्सव दाखयलो आनी ज्या प्रमाणे तेंचो सगळ्यांचो एंगेजमेंट जालो हांगा आनी म्हाका दिसता एक बरी मॅसेज आयज आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या गेल्लेली आसा. सगळ्यांचो आमच्या अध्यक्षान आनी युवा मोर्चाच्या कमिटीन तांचो सत्कार केल्लो आसा. तांकां शॉल घालून तांकां ID कार्ड दिवन अशें तांकां तांचो सन्मान केल्लो आसा हांगा. खरेंच बरें दिसता. म्हाका पूर्ण खात्री आसा येता ते आमच्या असेंब्ली इलेक्शनाक हे सगळे जे युवक जे आयज हांगा उपस्थित आसता एक भारतीय जनता पार्टीच्या फाटीं एक ठाम प्रमाणे रावन म्हाका दिसता आख्ख्या गोंया भितर जो आमच्या अध्यक्षान स्लोगन दिल्लो आसा 2027 30 म्हणून तो पूर्ण करपाक लागून हे सगळे कडेन काम करतले. तशेंच आमचे मुरगांवां भितरूय हे सगळे युवा मोर्चाचो हातभार लागतलो आनी हांगावूय जो भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट आसतलो तो 100% जिखून येतलो. हेच्या बद्दल मातसो दुबाव आनी परत एकदा आख्ख्या युवा मोर्चाच्या टिमीक हांव धन्यवाद म्हणटा. युवा ही राष्ट्राची ताकद. युवा हो आमचो खामो आणि ह्या युवांक योग्य वेळाचेर जर आमी देशाच्या संदर्भांतल्यान आसतले आनी आतांच्या जे कितें चलता ताची म्हायती जर दिली जाल्यार म्हाका दिसता ते सक्षम जे यूथ आसा ते देशाचो फुडलें आमचें भविश्य जावंक शकता. आनी म्हणून फॉल्स नॅरेटिवान बळी न पडता आतांचो युवा जो आसा ताका राष्ट्रभक्तीचे उत्कृष्ट जे काही हे आसा गोश्टी आसा त्यो सांगप आनी त्याच बरोबर तांकां एक नव्या चरणांतल्यान फुडें व्हरप हें आमचें काम. आयचो हो युवा हो फुडलें भविश्य देश घडोवपाची ताकद आनी देशा खातीर नवी नवी संकल्पना नवे नवे इनोवेटीव हे तयार करपाचें जर काम करता जाल्यार युवा शक्तींतल्यान प्रेरीत आसा. भारतीय जनता युवा मोर्चा हें आमचें फुडलें प्रतिनिधित्व आनी त्या निमतान भितर नवो कार्यकर्तो आमचे कडेन जुळचो आनी तो आमच्या विचारधारे कडेन जुळोवन आनी फुडें वचचो हें आमचें काम. आनी म्हणून पयलीं पासून गोंयांत आसूं किंवा सगळे कडेन आसून युवा मोर्चांतल्यानच आयिल्ले कार्यकर्ते ऑनेस्टली लॉयली हे पक्षा खातीर काम करता. त्या निमतान हांव सुधीर तारीचें अभिनंदन करता आनी मुरगांव मतदारसंघाचे आमदार संकल्प आमोणकर आयज खरें म्हळ्यार जवळ जवळ 250 युवा आनी युवती खरोखर प्रत्यक्ष तुमी पळयल्या खंयचेच म्हणजे वेगळे लोक नाशिल्ले कारण सगळे महिला किंवा आमचे पयलींचे सिनियर आमचे कार्यकर्ते ज्येश्ठ श्रेश्ठ अशें नासतना युवा म्हळ्यार युवाच वेंचून काडून जर हाडल्या तेजें खरें म्हळ्यार कौतूक अभिनंदन. आनी ह्या युवा फळीच्या ताकदीचेर आमी 27 आनी 30 हे आसा ते आमी फुडें घेवूं. हांव आयज मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी म्हणजे हांव म्हजे वांगडी करीना आनी प्रथमेश आयज आनी आमचो प्रदेश अध्यक्ष दामोजी नायक मुरगांव हांगा आमी युवा मोर्चा डिक्लेअर करपाक आयिल्ले आनी सुधीर तारी हो जो आमचो मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो नवो अध्यक्ष जावन आसा सो हांव ताका पयलीं म्हणजे कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदतां. दुसरें म्हणजे आयज म्हाका खूब खुशी भोगता की यूथ जावन आमच्या भारतीय जनता युवा मोर्चान मेंबर आपूण जावन मुखारल्यान येता. आतां आमी कितले दीस जाले आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी डिक्लेअर करीत आसा तशें आयज डिक्लेअर केला. सो म्हाका एक प्रावड फील जाता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून युवा मोर्चाचो हांव उपाध्यक्ष म्हणून आयज जी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आमी संख्या पळयली म्हणजे युवा आनी युवती दोनी मिक्स आशिल्ली आनी ती संख्या पळोवन म्हाका तरी दिसता की जो आमचो प्रदेश अध्यक्ष दामोजी नायक आसा ताचे एक विचार आसा की 27 30 जावपाचें. सो म्हाका दिसता आमी त्या मुरगांवच्यान आमी पयलीं स्टार्ट करतले. आमच्या MLA ऑनरेबल MLA आमच्या संकल्प भाईक तेणें म्हाका आज ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी तेज्याच वांगडाच हांव आमच्या दामू नायक सराकूच एक चड मोगा काजांनी थँक्यू म्हणूंक सोदतां. तेणें आमकां तेंको दिलो म्हणून आमी आयज ते फुडें सरले. सेकंडली ज्या प्रमाणे आमच्या प्रदेश अध्यक्षान सांगलां की नॉर्मली आतां
2027 इलेक्शनाक 30 सिटां काडपाची आमी सगळे युथा कडेन हो पावर आहा की आमी तसो करूंक शकता अँड वी ऑल वील वर्क फॉर दॅट. सेकंडली म्हणपाक सोदता ते आतां ह्या दिसांनी आमच्या एरियेक तसो फेक प्रोपोगंडा चालू आहा, ही कामां जावना ती कामां जावना. बट हांव प्रावडली एक सांगूंक सोदता, आमच्या एमएलएन जितले कितें आमकां उत्तर दिल्लें टील डेट ती कामां करून दाखयली. तुमी एग्जाम्पल घेवंक शकता आमच्या हांगासरलें PHC 20 बेड हॉस्पिटल. सगळ्यांत म्हणटाले हांगा तें पॉसिबलूच ना, जावचें ना. बट आमच्या एमएलएन ती चिंत धरलेली की आपूण तें करतलोच म्हणून आनी ते फायनल तेणें तें करून दाखयलें. अशें कितलेशे हांगासरले प्रोजेक्ट आहा नवे जे जावपाचे आहा. आमकां तेकाच लागून आमकां सगळ्या युथान एकठांय रावन ताका एक तेंको दिवचो पडटलो ह्या फुडल्या इलेक्शनाक. आनी आमकां सगळ्या ह्या लोकांक दाखोवन दिवचें पडटलें की हेज्या असलो एमएलए हेज्या पयलीं केन्ना जावना आनी फुडें जावचोय ना. सो हेंच सांगता हांव की आमी परत ह्या इलेक्शनाक आमी आमचो आहात एमएलए करंट एमएलए भाई चुकोवन हाडया आनी सेम फुडल्या ह्या टायमाक आमी परत एकदां कमळ फुलोवया. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.